पळयला की टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट जो आसलो 5th डेथ जी बीट्स पिलांनी स्टुडंटाची जाल्ली तितून खंय तरी 3 ड्रग्स आढळून येयल्या. सो कितलो सिरियस कन्सर्न स्टुडंट्सा खातीर गोंयच्या स्टेटी खातीर आसतलो. न्ही पयले सुवातेर ऑन द बिहाफ ऑफ कन्सर्न सिटिजन्स, स्टुडंट्स, फॅमिलीज आनी पीपल ऑफ गोवा आय एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द डेथ ऑफ द स्टुडंट ऋषी नायर जाचो जीव गेलो बिट्स पिलांनी. जेन्ना आमी जर फाटले 10 म्हयने पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बिट्स पिलांनीन ही 5वी डेथ आनी जेन्ना 4th डेथ जाल्ली ऑलमोस्ट 1 म्हयन्या पयलीं तेन्ना आमचें डेलिगेशन वी हॅड गॉन टू बिट्स पिलांनी, वी मेट मॅनेजमेंट आनी आमी थंय सरकाराक एक थर इन्क्वायरी मागिल्ली. आमी तातूंत जुडिशियल प्रोब मागिल्लो आनी वी वर सस्पेक्टींग दॅट थंय कितें तरी हातूंत ड्रग नॅक्सस आसा, स्टुडंटांचेर पियर प्रेशर आसा. सो ऑल दीज फॅक्टर्स घालून आमी सरकाराक डिमांड केल्लें की जुडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताच्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की आपूण कमिटी केल्या आनी कमिटी वील डू द फायंडिंग्स. म्हाका दिसता तो बाबडो 19 वर्साचो भुरगो ऋषी नायर जाचो जीव गेलो आनी जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला जातून SP साऊथ गोवान ही इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट इलिसीट ड्रग्स हॅव बीन फावंड इन द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. दीस प्रूव्स दॅट ज्यो 5 डेथ बिट्स पिलांनीन जाल्यो दे आर ड्यू टू ड्रग इंटॉक्सिकेशन. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी BJPच्या सरकारान गोवा हें ड्रग कॅपिटल केलां. वी कंडेम दीस इन्सिडंट आनी जर तर आमी फाटले फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड जर पळयत जाल्यार 29 मार्चाक जवळपास 11.67 kg ऑफ हायड्रोफोनीक वीड मेळ्ळें जाचो व्हॅल्यू वॉज 11.67 crores. 16 एप्रिलाक आमी मुर्मुगांव पळयलें की 4.3 kgs ऑफ कोकेन थंय जप्त केलें जाची व्हॅल्यू आशिल्ली 43 crore. 7 जुनाक आमी पळयलें की तेलंगणाचे एंटी नार्कोटिक्स ब्युरोन येवन गोंयान 1.64 crores ड्रग्स धरले. सो फ्रॉम मार्च टील आतां मेरेन जर आमी पळयत जाल्यार 56 crores ड्रग्स जे पुलिसानूच सांगले आमी धरले म्हणून. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें की आज गोंयान ह्या BJPच्या राज्यान सर्रास ड्रग्स गोंयान एवेलेबल आसा. फाटल्या दिसांनी आमी आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे बाब सुनील कवटणकरान पुलीस स्टेशनाच्या भायर QR कोड थंय लायिल्लो आनी कशे थंय ड्रग्स विकता हें आमी तुमच्या मुखार हाडिल्लें. सो आज गोवा हें डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक ड्रग कॅपिटल केलां. पयलीं बीच सायडीचेर समुद्राचेर ड्रग्स मेळटाले, आज हे ड्रग्स आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आज हें पाविल्लें आसा. बाब ऋषी नायर आनी बाकीचे 4 भुरगे दीस इज फक्त एक लायफ थंय लायफ गेल्या. दीस इज नॉट अ स्टॅटिस्टिक्स. आज यंग भुरगे हांचो जीव गेला, तांचे होप्स, तांच्यो ड्रिम्स, फॅमिलीज आय थिंक इज शॅटर्ड. काँग्रेस पार्टी डिमांड्स दॅट हाचेर एक जुडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ताबडतोब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीन मुख्यमंत्र्यान पयलीं रिजायन जावपाक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री इज हेडींग द होम डिपार्टमेंट. आज गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोद सावंत आनी गेल्ले 5 म्हयने जर आमी पळयत जाल्यार 56 crores ड्रग्स पुलीस डिपार्टमेंट धरता. 10 म्हयन्यान 5 भुरगे हांचो जीव वता ड्रग्साक लागून. आय थिंक गोंयचें नांव ह्या सरकारान काबार केलां. द गव्हर्नर वी रिक्वेस्ट द गव्हर्नर दॅट ही हॅज टू डिसमीस दीस गव्हर्नमेंट. हे सरकार फक्त गोंय काबार करपाक उठलां. हांणी पयलीं जागे जमनी विकल्यो आनी आज हे यंग भुरगे जांचे होप्स आसा, जांचे ड्रिम्स आसा,
जांच्यो फॅमिली आसा तांकां आज काबार करपाक हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंयाक एक ड्रग कॅपिटल केला. सो ऑन बिहाफ ऑफ काँग्रेस पार्टी वी डिमांड दॅट अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन. दुसरें म्हाका दिसता बिट्स पिलांनी मॅनेजमेंट हांचेर कारवाई जावपाक जाय. 10 म्हयन्यान जर तर 5 भुरग्यांचे जर तर जीव वता, दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. म्हाका दिसता भुरग्यांचे सेफ्टी आनी मेंटल हेल्थ ऑडिट हें जावपाक जाय. फाटल्या फावट आमी डिमांड केल्लो की मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टुडंट्स देर आय थिंक हॅज टू बी रेग्युलरली चॅक्ड. थंय तांकां सेशन्सूय दिवपाक जाय. आनी आय थिंक फॉर ड्रग्स देर हॅज टू बी झिरो टॉलरन्स. ड्रग्साक कोणाकूच माफी म्हणटा ती आसपा जायना. आनी ज्या पद्दतीन हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार रिएक्ट जाता, मुख्यमंत्र्याक जर विचारत जाल्यार मुख्यमंत्री फक्त हांसता, पांयां पडटा आनी वता. म्हाका समजना चल्लां कितें. फाटल्या फावट ताणें सांगलें की आपूण कमिटी घातल्या. सो दीस इज जस्ट अ लिप सर्वीस दे आर डुईंग. तांकां कांयच पडलेलें ना. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हात जोडल्या पयलीं ते आतां गोंयचे जनतेक हात जोडचे आनी सांगचे की बाबा आपल्याच्यान हें जायना. आनी म्हाका दिसता ताणें रिजायन जावचो आनी गव्हर्नरान हें सरकार डिसमीस करपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.